पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. मिसाची ते सवा आम्ही वाचून सांगता ह्या पर्यासात जल्मा दिवसाचे रनकरची वीरा पिकार्डो टेक्सास USA, अरुण अल्मेडा बोंदेल, एलन डिसोजा काटीपल्ला, जसिंता कुरेया एडपदाव, फातिमा कस्टेलिनो पांगला काजराची एनिवर्सरी, विल्फ्रेड आणि ॲनेट कॉर्डेल अर्गादी मुकामका विसारला, विल्सन कानेजार, डायना डिसोजा सुरतकल, सालोरेसा चमनाक डियान विनेल डिसोजा सुरतकल, गिफ्ट ऑफ चाइल्ड by Lenny Crasto, Vera D'Souza Israel, Harrison D'Souza Canada, Nelson Crasta आणि कुटुंब मरवंते, निमिता आणि वेरन ब्रगांसा कॅनडा, दोळ्याची इंजरी बरी जाल्ल्या खातीर गूण जाल्ल्या खातीर फ्लाविया कुटिन्ना, जॅकिन क्वाड्रस कॅनडा, परपेच्युअल साकर बरी मेळच्या मनाक, फिलोमेना डिसोजा मारोल, जेडन मुंबई, आशल डिसोजा बँगलोर, लीना मस्करेनस पानीर, तशेंच कुटुंबांत घराक बेसावन लाभल्या खातीर फ्लाविया कुटुंडो, तशेंच सर्गांदीक विसारता आरुष डिसोजा बैंदूर, मेल्विन लोबो आनी कुटुंब बैंदूर, लेरिक सीना फर्नांडीस कुलशेखर, अनीता मार्टिस आनी कुटुंब संतेकट्टे, लिंटन ब्रिटो वालेन्सिया, तशेंच जॅकब कोटिल्डा डिएल्मेडा सांजुदाच्या मनाक मुल्कितां ते सवंसवे आमची ते सवान देवाक आमी मिटोवया. देवाक आमी अर्गांत तेसना आमी देवान दिन जाल्ल्यान सोडास काडटा. कुटुंबान चल्लेल्या संद्यां बसोत लेरिक सीना फर्नांडीस कुलशेखर तांव, मार्गरेट डिसोजा, संतान डिसोजाच्या आत्म्या खातीर पेरमुदेतान कुटुंबान चल्लेल्या संद्यां बसोत मार्गरेट डिसोजा पेरमुदेतांव, तशेंच सिल्वेस्टर आनी क्रिस्तीन डिसोजा नीर मार्गा तांच्या आत्म्या खातीर, फ्लोरीन पिंटो, फ्रांसीस आनी आंजलीन पिंटोच्या आत्म्या खातीर नीर उडयतां. देवादीन मातेयास, कार्मीन आनी मेल्विन डिसोजा मुल्कितां, देवादीन जेरोम आनी एलिसा कुटिनो मुल्की, देवादीन मार्सेल आनी मर्सिन नोरोना उडुपी, देवादीन अनिल कस्तेलिनो उडुपी, देवादीन लुईस कस्तेलिनो उडुपी, देवादीन रेचिना चार्ल्स आनी रीटा क्रास्ता ब्रह्मावर, देवादीन आलिस आनी जॉन पिंटो पेरमुदे, देवादीन एलियास पिंटो पेरमुदे, देवादीन जुलियाना आनी फ्लोरीन पिंटो तांच्या आत्म्या खातीर, तशेंच सिस्टर जसिंता आनी सिस्टर लुसिया पिंटो मँगलोर, आशल्मा डेसा आनी सेराफिन डेसा मूडबेळे, सिसिलिया आनी जेकब डिकुन्ना आर्कुळा वलाचिल, एडवर्ड आनी लिली डिसोजा बचपे कुटुंबान चल्लेल्या खातीर निकोलस डिसोजा सुरतकल, जुलियाना वलेरियन डिसिल्वा कुवैट, स्टेफनी कॉर्नेलियोस क्रास्तो कुवैट, हिलरी पचेको कुवैट, देवादीन कुटुंबा पुलगदल्या सबार समेत आत्म्या खातीर लीना क्रास्ता कुवैट, थॉमस फ्लोरिन पिरेरा कुवैट, एलिशा ॲरन क्रास्तो कुवैट, कुटुंबान चल्लेल्या संद्यां खातीर फिलोमेना डिसोजा काटीपडला, देवादीन नवीन रोशन मिनेजेस कासिया, आलिस लुईस सल्डाना किन्निगोळी, फेडरिक सल्डाना किन्निगोळी, मेरी सल्डाना किन्निगोळी, जेरोम डिसोजा किन्निगोळी, फादर जेकब मेंडोन्सा किन्निगोळी, सवय आत्म्या खातीर वीरा डिसोजा आनी कुटुंब किन्निगोळी, पुलगदल्या आत्म्या खातीर वीरा डिसोजा किन्निगोळी, फेडरिक सल्डाना मेर्लबदाव, फ्रँकी क्रास्तो मरावंते, वॉल्टर तावरो, देवादीन गिलबर्ट आनी फिलोमेना ब्रॅक्स बचपे, देवादीन रूपा लोबो मँगलोर, देवादीन फ्रांसीस मतेयास आनी कुटुंबान चल्लेल्या खातीर पेजारतां. सुवे आमची मागणी ते सवा सुम्याक समर्पण कर. ह्या बलिदानान भक्तीपणे आमी वांटो घेवया. संतोषांचो मंदिरांत जमल्या गितां गावन मधुर तुका हसिता, आमचेर तुवें वखलेल्या सगळ्या पासून अर्गां भेटयता दिनवाशी काळजान. संतोषांचो मंदिरांत जमल्या गितां गावन मधुर तुका हसिता, आमचेर तुवें वखलेल्या सगळ्या
पासून अर्गां भेटयता बिनवाशी काळजां सर्वेस्पराक सोतलांची काळजां संतोष बरी जावं सर्वेस्पराचे आनी ताच्या पदवेचे तुमचे मौन दवरात दीस आनी राताचे मुखामोळ सोदीत रावात बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो तुमचे सोबय आसो क्रिस्तदय मुझे मुगाळ भावनो आनी भयणीनो आयच्या 30व्या आयतराची देवस्तुती आनी आयची वसपा आमकां बरो संदेश दितात देव आमकां आपयता ताच्या मोगांत आमी जियेसय ताचो मोग आमी अनुभव करी जाय आनी तसो मोग आमी पेल्याक हेरांक दी जाय आनी ह्या खातीर देवान आमकां सांगता हाडल्यान आनी ह्या बलिदानान देव परत आमकां मेळोवंक येता तसो मोग आमकां दिता तशा मोगान आमची मनां काळजां आमचें जिवीत भरता आनी तशा मोगान बरोवन आमी पेलासो मोग करूंक आमकां जाता आनी हें देवाचें येवजन ह्या देवाच्या येवजनाक आमी मुखार येतना देवाच्या येवजना प्रकार ताचें रास आमचें थंय स्थापन जाता आमच्या कुटुंबांनी जाता खंय आमी वता थंय जाता देखून ह्या खातीर देवान आमकां आपयलां बरो संदेश सुमी दिता आनी हो संदेश घेवन जियोंक तसो आमकां कृपा दिता तर एक घडीभर आमच्या दोळ्यां आमी दंप्यां सगळीं आयच्या प्रवेश गितांत आमी गायलें संतोशान सुमया आमी मंदिरांत आयल्या आनी देवाचे स्तोत्रांत किर्तन 104, 3 आनी 4 वळ सांगता सर्वेस्पराक सतलांची काळजां संतोश बरी जाता ताची पदवी वर्ते तर आमचे दोळे धांपून देवाक हात सर्गां दिता आसतना आनी तसो मोग आमी आज आपणायतना त्या मोगान जियोंक आमी मुखार येतना घडीभर आमचीं पातकां आमी उडा सगळ्यां सवार बुडी आमी देवाचेर ताच्या मोगाचेर आमी पातयेवं नाव ताच्या मोगांत रावून आमी हेरांचो मोग करूंक सुकल्या थोडे बळे सबार बुडी देवाचो पेलाचो मोग करूंक आमी सुकल्यो तर एक घडयो आमचीं पातकां वळखून सुमया लागचें एकामेका लागचें बगसाने मागया सगळी आमी सांगता म्हणया हांव पातकी सोर पदवीदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट आधारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोवड अपराध ह्या पासत भगवान सदांच सांकवार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पर देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता सर पदवीदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो आमेन सोम्या काकूळट कर सोम्या काकूळट कर क्रिस्ता काकूळट कर क्रिस्ता काकूळट कर सोम्या काकूळट कर सोम्या काकूळट कर महिमा 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 देवा उत्सर्गी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया सर्पद
उद्धार करता आम्ही तुका दिन वाचता तुझ्या दोर वैभवापासून आम्ही तुका वाकणता सुमिया जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सुमिया देवा देवाचे शिळे तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकूट कर तू बापाच्या उजव्यात बसलाय आमचे मागणे मानून घे कित्याक पवित्रत्म्या सांगाती देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर प्रार्थुया इकडे बोर मावून पुणे आमची गरजो सुमयाक ह्या वेळा आम्ही मिटवून दिवया सर पदवीधरा आणि ससनाच्या देवा आमचो बावर्थ बरवोसो आणि मोग सडय आणि तुवें बसायलाय तें जोडूंक आमकां फावो जावच्याक तूं फरमायताय तसो मोग आमच्या काळजांनी पेटय तुझ्या मोगान आमी बरोवन एकामेकाचो मोग करूंक आमकां कृपा दी हे आमी मागता आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू ख्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सुमे पवित्रत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना आमेन. निर्गमन पुस्तकांतले वाचप सर्वेस्पर मोइजेक म्हणालो इस्रायेलाच्या भुरग्यांक अशें सांग परक्यांक कश्टी नाकात वा दगदी नाकात कित्याक तुमी इजिप्तान परके जावन आसल्यात विधव स्त्रियांक आनी अनाथांक कश्टी नाकात तुमी तांकां कश्टितात जाल्यार ती म्हाका खरेंच बोब मारतली आनी हांव तांची बोब खरेंच आयकतलो म्हजो क्रोध पेटतलो आनी हांव तुमकां तालवारीन जीवशी मारतलो अशें तुमच्यो बायलो विधव जातल्यो आनी तुमचीं भुरगीं अनाथ जातलीं म्हज्या लोकां पैकी कोणी एका दुबळ्याक रीण दितना वाडीक दुडू दितल्या परी करिनाकात तुमी ताचे कडची वाड घेवची न्हय तुमच्या पेल्याचो दगलो तुमी आडव घेतला जाल्यार दीस बुडचे पयले तो पाटी दिवंक जाय तो दगलो ताचें एकच नेसाण आनी त्याच दगल्यान तो आपली कूड धमता ताचे वेणे हेर कितें नेसून ताणें न्हिदचें तो म्हाका बोब मारीत जाल्यार हांव ताका आयकतलो कित्याक हांव दयाळ देवाचें उतार हें देवाची वडणूककार सर्वेस्पर हांव तुजो मोग करता तूंच म्हजें बोब सर्वेस्पर हांव तुजो मोग करता तूंच म्हजें बळ हांव तुजो मोग करता सर्वेस्पर तूंच म्हजें बोब सर्वेस्पर म्हजें कड म्हजें बुरूज आनी म्हजो सोडवंदा सर्वेस्पर हांव तुजो मोग करता तूंच म्हजें बळ म्हजो देवूस हांवें आसो सोदून वेचें कड तोच म्हजें ढाल
म्हज्या संरक्षके शिंग आनी म्हज्या बदलेचे कोटे ताका जावं मान आनी महिमा कित्याक हांवें ताका उलो मारिना फुडें म्हज्या दुस्मनाच्या हातांतलो म्हाका निवारता सर्वेस्परा हांव तुजो मोग करता तूंच म्हजें बळ सर्वेस्परस मुझे खड़ा तो सदैव सा म्हाका तारण दितल्या देवा महिमा जा आपणे विसलेल्या रायाक व्हड जय तो दिता आपणे मागलेल्या राजा थीर मोगान सांबाळता सर्वेस्परा हांव तुजो मोग करता तूंच म्हजें बळ सर्वेस्परा हांव तुजो मोग करता तूंच म्हजें बळ सांत पाऊलून तेसलोनिकांक बरयल्ल्या पहिल्या पत्रांतलें वाचप भावा भयणीनो तुमच्याच आदायाक आमी तुमचे मदें कशें जियेतले म्हूण तुमी जाणात तुमी आमची आनी सोम्याची देख घेतिल्ली आनी कठीण दगदणी तुमकां सोंसची पडली तरी पवित्रत्म दिता त्या संतोशान देवाचें उतर तुमी मानून घेतलें अशें मासेदोनियांतल्या आनी आकाईयांतल्या समेस्त भावार्थ्यांक तुमी एक मेलपंक्त जावंक पावल्यात वय सोम्याचें उतर तुमचे वरवीं मासेदोनियांत आनी आखायांत गजत गेला मात्र न्ही देवा तें तुमकां आसा त्या भावार्थाची खबर समेस्तांच्या कानांत वचून पडल्या हाच्या विशयांत आमी कांय सांगीत जाय म्हणून ना आमी तुमचे सशी आयिल्ल्या वेळार तुमी आमकां कसलो स्वागत दिलो आनी उपरांत नीज आनी जिवंत देवाची सेवा करचे खातीर बोंब्यांक सांडून देवा थंय तुमी कशें परतल्यात ह्या विशयान तो लोक सांगीत आसा ताणें मेल्ल्यांतलो जिवंत उठयलेल्या आनी येवसो आसा त्या क्रोधांतली आमकां निवरतल्या आपल्या पुताक जेजूक सर्गिंतां तो देवन येतना मेळोवंक कशें तुमी अत्रेगान आसात हें ते उलयत आसात देवाचें उतर हें देवाची वडुपकार Alleluia, 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 Alleluia. जो कोण म्हजो मोग करता तो म्हजे उतर पाळता म्हणटा सोमी तो वळ म्हजो बाप तासो मोग करता आनी आमी दोगी ताचेशी येता Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे असो तुमचे सगळे आसो मातेवा परमाने जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता महिमा तुका सोम्या जेजून साधू सेवांचे तोंड दांपयल्ले म्हणून आयकून फरिजेव सांगाता मेळ्ळे आनी तांचे मदले एकल्यान जेजूक पारखूंच्या इराद्यान अशें सवाल केले मिस्त्री नियमशास्त्राचो अति वर्तो उपादेश खंयचो जेजून ताका साप दिली सगळ्या तुज्या काळजान सगळ्या तुज्या आत्म्यान आनी सगळ्या तुज्या मनान सर्वेस्पराचो तुज्या देवाचो मोग कर होसू अति वर्तो आनी प्रथम उपादेश
आनी दुसरोय ताचे सारको तुजो करताय तसो तुज्या पेल्यासो मोग कर. ह्या दोन उपादेशांचेर सगळे नियमशास्त्र आनी प्रवाद्यांचे उतर बांदून आसात. देवाचे उतर हे वाखणी तुका क्रिस्ता. सुमयाचो मोग व्हरतो आज आमकां मेळचो व्हरतो संदेश मोगाळ बाबा आनी बरे सुमयाच्या मोगान बरोवन पेल्याचो आमी मोग करचो. कसो सुमयाच्या मोगान आमी भरिल्ले खरीत आमकां पेल्याचो मोग करूंक जायना. देखून देव आज बरो संदेश दिता. मातसो वसवांजला वस्वर 22, 30 आनी 4 वोल्टावन आमी वाचल्यार दोन उपादेश आनी हे दोन उपादेश आमकां तिनूय वांजलांत आमकां आयकोंक मेळटात. खंयचे 3 वांजल गोत आसात गे? हे दोन उपादेश जे आज आमी माथेवाच्या वांजलांत वाचता पळय सुरविल्या तिनूय वांजलांत हे आसात. माथेव, मार्क आनी लूक. पूण जुवांच्या वांजलांत मात्र इल्लें वेगळेंच सुमयान सांगला. पूण ह्या 3 वांजलांत आमी हाका म्हणटा इंग्लिशान सिनॉप्टीक गॉस्पल्स आनी ह्या 3 वांजलांत दोन उपादेश मेळचे आज आमी आयकल्लें आसा. माथेवाचो वांजला वस्वर 22, 30 आनी 4 वोल्टावन कितें बरयलां पळय वाचा. जेजून सदुसेवांचें तोंड दांपयलें म्हूण तांचें आयकून तोंड दांपयलें म्हणून आयकोन फरिसेवा सांगाता मेळ्ळे. फरिसेव सांगाता मेळ्ळे. कोण फरिसेव? आमी. आज आमी देवाचो मोग करता म्हणची न्हय गे. आमी समाज आसाव, आमी देवातें आसाव, आमी 3 फावटी मागणें करता, आमी तें करता हें करता. पूण सुमयाचो मोग आमकां कळीत आसा गे. तो सुमयाचो मोग तुका आनी म्हाका उगडापो जाला गे. त्या मोगान आमी आसाव वा भरल्या अनुभव जाला गे. दॅट्स द क्वेश्चन. तें सवाल आमी आज विचारचे. आमकां देवाचें उतर गोता. तिनूय वांजलांत आसा म्हणून गोता आनी देव आमकां आपयता आनी ताच्या मोगाक थंय गोता. आनी देवाच्या मोगा विशयी तुमकां हांचे कडेन विचारल्यार बायबलांत कितें सकट बरयलां देवाच्या मोगा विशयी म्हळ्यार तुमी खंडीत सांगतल्यात. प्रवाद्यांचो ग्रंथ काण थंय कालें बरयलां. इसाया प्रवादी, जेरेमाया, तो हो आनी कालें सांगता तेय आमकां कळीत आसा. मोगाळ बाबा आनी भयणी. पूण आज पळया जेजू काल म्हणटा पळया थंयसर सदुसेवांचें तोंड दांपल्लें पळोवन फरिसेव आयले आनी ताका पारखून शायरादान टेस्ट पारखून शायरादांनी सवाल केलें. कसलें सवाल पळया. मेस्त्री नियमशास्त्राचो अतिवर तो उपदेश खंयचो? नियमशास्त्र अतिवर तो उपदेश खंयचो? मागीर जेजून ताका जाप दिली आनी म्हळें सगळ्या तुज्या काळजान, सगळ्या काळजान, सगळ्या तुज्या आत्म्यान, सगळ्या आत्म्यान आनी सगळ्या तुज्या मनान, सगळ्या तुज्या मनान सर्वेस्पराचो तुज्या देवाचो मोग कर. सर्वेस्पराचो तुज्या देवाचो मोग कर. कितल्या जाणां आमी हात वयर करून सांगूंक शकता सगळ्या मनान काळजान सक्तेन आमी देवाचो मोग करता. हात वयर करा. सगळ्या मनान अर्दे अर्दे न्ही. कोणा म्हळ्यार हात वयर करा. कितले जाणां? सगळ्या मनान काळजान. एकच हात गी. एक हात आसल्यार तो आनी एक हात कांय कोणाक दुसऱ्यांक दिला आसलो म्हणून. बरें. आय डोंट आस्क एनी क्वेश्चन. हांव घाली सवाल विचारना. पूण देवाचें उतर हें देवान आमकां दिवचें आपोवन ताचो मोग कसो करचो. आनी उपरांत जेजू कालें म्हणटा मुखार वस्तू अतिवर तो आनी प्रथम तो उपदेश पयलो उपदेश. मागीर आनी दुसरोय ताचे सारको. दुसरो ताचे सारको. कितें? तुजो करताय तसो तुज्या पेल्याचो मोग कर. तिनूय वांजलांत तशें बरयलां. तूं सो करताय तशें तुज्या पेल्याचो मोग कर. तूं सो करचें बरी मनी कर. पूण जेजू जुवांच्या वांजलांत इल्लें बदलिता. कोणाक कोत्ता गी? हो उपदेश इल्लो तिदविता. आनी जेजून जुवांच्या वांजलांत केदळा तिदविलो. ताणें शिसांचे पांय धुल्या उपरांत निमाण जेवणार 12 जाणां शिसांक कोणाय दुसऱ्यांचे पांय जेजून धुवनात. कोणाचे धुल्ले? कोणाचे? कोणाचे? कोण शिस? 12 जण. तांचे पैकी एक लोगोन जेजून कित्याक शिसांक सोडलो हेरांचे पांय धुवनात? काल्याक
हांवें थोडे बडी विचारचें जेजू कडेन शिसांचे पांय काल्याक मात दुलय मरियेचे दुयेंत आहले जाकेवाचे दुयेंत आहले मोरी मगदलेनीचे दुयेंत आहले वा कोण ती समार्याची स्त्री तुजी आपुस्सल जाली तिचे दुयेंत आहले आनी तूं थंय मेळोवंक येतालो न्ही बेतानियांत मोरी मार्ता आनी तांचे दुयेंत आहले जेजू कोणायचे तुवें पांय धुनाय शिसांचे दुलय काल्याक दुलय जेजून शिसांचे पांय हा काल्याक मोगाळ भवानी बरी हेरांचे पांय धुवंक सुलाभ आमच्याच मनशांचे पांय धुवंक किल्ले कश्ट भायर आमी बरी दिवानाक आयिल्ले कुडले आत घरा येतना जायना आमच्या मनशांचो मोग करूंक आमच्या पेल्याचो मोग करूंक आमच्याच घोवाचो बायलेचो भुरग्यांचो आमच्या याजकांचो आमच्या पवित्र सभेचो मोग करूंक जायना केदाळा जाता केदाळा आमी देवाच्या मोगांत आसां केदाळा हो देवाचो मोग न्हय आमी वांजेल वाचल्यार पावना तें उतराक गोत्ताल्यार पावना पूण हो मोग जर आमी हेरांचो करीचे जाल्यार वा देवाचोय करीचे जाल्यार ताच्या मोगान आमी बरो जाय वी नीड टू प्रे आमी मागे जाय आज दिसून देग दिली मात न्ही आनी हांवें म्हळें 3 वांजेलान सगळ्या काळजान मोनान सक्तेन देवाचो मोग कर पयलो आनी दुसरो तूं जो करताय तशें पेल्याचो म्हळें पूण निमाण्या जेवणा उपरांत शिसांचे पांय धुल्या उपरांत ताणें बोदलिलो इल्लो तिदविलो वाश्या जो हांव वांजला वसवर 13 30 आनी 4 30 आनी 5 वोळ जेजू म्हणटा एक नवो उपादेश वास वास कितें म्हणटा एक नवो उपदेश हांव तुमकां दितां जेजू म्हणटा नवो पोरनो न्ही पोरनो खंयचो पोरनो तूं जो करताय तशें पेल्याचो म्हणलें जेजून पण हांगासर तिदविलें नवो उपदेश काय म्हणटा जेजू एकामेकाचो मोग करा एकामेकाचो मोग करा जशें हांवें तुमचो मोग केलो जशें हांवें तुमचो केला तशें तुमी एकामेकाचो मोग करा हांवें केल्लें बरें करा आतां इल्लें स्टँडर्ड इल्लें सोडयलें तुजो करताय तशें न्ही हांवें केल्लें बरी कर हांवें शिसांचे पांय धुल्ले बरी तुवें धुयना जाल्यार व्हड न्ही पांय धुयना जाल्यार व्हड न्ही मोग कर तुज्याच मनशाचो तुज्याच कुटुंबाचो तुज्याच भाव भयणीचो तुजो मोग करिनातलेल्यांचो तुजे विशयी दिल्लें उलयतात फाटल्यान वायट उलयतात खोबरो करतात तांचो कर तांचो मोग कर तुका दुखयतात तुजे विशयी कालें कालें सांगतात मोग कर तुका इन्सल्ट करतात तूं करनाका दर मोगाळ भवानी देव समयाच्या मोगान बरोवन आमी कसो पेल्याचो मोग करचो मोगाळ भवानी बेनी पयलें आमी समजूचो समयाचो मोग कसलो समयाचो मोग एका उतरान सांगचें जाल्यार निस्वार्थी मोग स्वार्थ ना समयाचो मोग दिवचो घेवचो न्ही God gives and gives and gives देवाचो मोग खुर्साक पळयतना कळटा कांय आसना देव दिता दिता आनी दिता देवाचो मोग कितलो बरो कितलो वेंगी विशाल कितलो उंच गूंड थंय कालें हात पावना थळ सयत कळना आनी खंय पावती पावना आमी गयता वेंगी विचित्र देवाचो मोग निस्वार्थी आनी देवाचो मोग ताणें केल्ले बरी कोणी करना पूण हो मोग समजल्यार पावना आमी बायबलान वाचल्यार पावना ताचो मोगाचो अनुभव आमी करीचे तुमी केला देवाच्या मोगाचे अनुभव केल्ली व्यक्ती एक हांव तुमच्या उडासा काडटा आज देवाचो मोग कसलो देवाचो मोगाचो अनुभव केल्लो एकलो व्यक्ती बायबलान आमकां कळटा तो जावन आसा पाऊल साऊल आसलो कठीण मनीस कठीण क्रिस्तावांक कश्ट जालो पूण जेजू मेळ्ळो पुनर्जीवन जेजून तसो मोग ताका दिलो आनी त्या मोगान तो सकला पडलो धरणीक शेवटलो हांव कितें करनासा हांव समया कुर्सायता गे आनी त्या मोगान तो सगळो बदल्लो आनी असो बदल्लो
की उपरांत तो खंय गेलो ताणें देवाचो मोग दिलो आनी ताणें धन्स केलें, दुसरें कांय ताणें करूं ना. आनी त्या मोगा खातीर तो कश्टलो आनी त्याच मोगान तो मरण सयत मारतीर मरोंक आशिल्लो. फिलिपिकरांच्या पत्रांत आमी वाचता. पूण रोमाकारांचें पत्र तो बरयता, क्रिस्तांतय देवाचो मोग कसलो. कोणी आमकां देवाच्या मोगांतल्यान मेकळी करूंक जायना, कित्याक ताणें अनुभव केला. जर आज आमी अनुभव करिना, आमी खाली आमच्या मतींत खाली नेंगी चिंता वा वाचता ते हिंसा आसा, पूण तसो अनुभव जावना, देन यू कॅनॉट लव गॉड. देवाचो मोग करूंक जायना आनी पेलासोय जायना. पूण देवाच्या मोगाचो अनुभव जाल्यार जाता, खंडीत जाता. देखून आमी मागीर जाय, वी हॅव टू प्रे, मागीर जाय, देवा तुजो मोग म्हाका कळीत कर, उगडाप कर. सांबावला कळीत केलो तुवें. आनी सांबावलो कितें बरयता रोमाकारांचें पत्र 8, 30 आनी 1, 30 आनी 2 वळ, 30 आनी 7 वळ, सगळें वाचूंक जायना, 3 वळी वाचा. रोमन्स चॅप्टर 8, 31, 32 and 37 कितें म्हणटा देवाचें इतले उतर. सकळ आमच्या दोळ्या उजीर आसतना इतलें सक्कड आमच्या दोळ्या मुखार आसतना आनीक आमी कितें म्हणयेत? आनीक आमी काले म्हणचे. मागीर जर देव आमच्या पक्षेक आसा, जर देव आमच्या पक्षेक आसा, तर आमचे विरोध रावतलो कोण आसा? आमचे विरोध रावतलो कोणी ना. आमकां आपडतलो कोणी ना. देवाच्या मोगांत आसल्ल्यांक कोणायकी आपडूंक जायना. आमी बेश्टें कोणाचेर पातयेवचें. कोणाचेर पातयेवचें? एक आस आमी चड पातयेवचें सैतानाचेर. फादर सैतान अंत येयलो, आमच्या घरा आयला, कोणें अवकाश दिला? आमी देवाच्या मोगाचेर पातयेवचें की चड आमच्या घरा देव आसा, आमच्या घरा देवाचो मोग आसा. आय बिलीव इन गॉड. फादरापान वडोल शिकोवन दिलें न्ही सतमंतान बरो. आय बिलीव. आमी मिसाक येवन आमी स्वता उसारता. देखून तुमी थोड्या जाणांक हांवें पळोवचें, थोडीं जाणां चिंतात कोणीय उसारून दिता, कोणायकी देव आपणून दी, म्हाका नाका, हांव बंद. बिलीव इन गॉड. देवाचेर पातयेया, स्वता उसारा, मागणें करा, हात उबारा, प्रोक्लेम द ट्रूथ. आनी देवाचो मोग कळीत जाता. मागतना बरें कर म्हाका. सगळ्या भाग घेतना बरें कर, खंतरा म्हणटना बरें कर, अर्दें कर नाका. 50%. देवाचो मोग तो तुमच्या आमची काळजां मनां भरता. त्या मोगान आमी बदलता. सांबावल बदल्लो, देवाच्या मोगान दस्त बदल्लो. देर वॉज अ कन्वर्शन. कठीण मनीस, कठोर, पूण देवाच्या मोगान. आनी आतां ताच्या मोगान बरयलो कितें म्हणटा पळय, कोणी आमकां वेगळी करूंक जायना. मागीर मुखार काल म्हणटा तो, मागीर आपल्या काश्या पुताक सयत, आपल्या काश्या पुताक सयत बाकी दवरिनासता, बाकी दवरिनासतना आमा सुमेस्त पासत, आमचे पासत ताका सोड दिल्लो देव, ताका सोड दिल्लो देव. काश्या पुताक सयत बाकी दवरून आपल्याक आमचे खातीर सोड दिल्लो देव. मागीर आपल्या पुताच्या देण्या सवे, आपल्या पुताच्या देण्या सवे हेर सगळे आमकां दिन आसता, हेर सकड आमकां दिनांगी. कोणें सांगलें दिना म्हणून? खंडीत दिता. बिलीव. पातये, देवाच्या मोगाचेर पातये. त्या मोगान तूं रावून नेंगी ताच्या मोगांत आसून आनी त्या मोगान तूं माग, स्वता उसार आनी स्वता कितें आमकां देवान शिकयल्यान ती देवाच्या नांवान सांग, प्रोक्लेम, आनी खंडीत तुजी जाता. आनी देवाच्या मोगान खंडीत तो बरें करता. फाटल्या दिसांनी एक भाव हांगासर आयलो. ताची परिस्थिती भिरांकूळ. काजार जावना. काजार जावच्या पयलें एक परिस्थिती ताका आयले. एकलोच पूत. ताची परिस्थिती अशी जाली की ताका आतां ताचें काजार जायत गी, फुडार जायत गी, म्हजें जिवीत आतां नास जायत म्हणल्या परिस्थितीक गेलो. हांगासर येवन कडेन उलयतना हांवें ताका म्हळें, तूं कितें पातयेताय? तूं देवाच्या योजनाक पातयेताय गी, देवाच्या मोगाक, वा सैतनाक पातयेताय? यू डिसायड. तूं एक विंसवण कर. आज तुज्या जिवितान विंसवण कर, ह्या परिस्थितीन विंसवण कर. whom do you want to believe? कोणाक पातयेवंक? देवाक, ताच्या मोगाक, वा सैतनाक? ताणें म्हळें, हांव देवाक पातयता.
आय बिलीव्ह इन गॉड. तशा मोगाचेर हांवें सांगलें तर भियेनाका. ह्या परिस्थितीक भियेनाका. कसली परिस्थिती जावं गॉड विल सी यू थ्रू. देखून तुवें सतां पातयेचें, देखून तुवें बायबल वाचचें, देखून देवाच्या मोगा विशयान ह्या बायबलांत कितें आज उगडापें जालां आमकां जेजून शिकयलां. जेजून सांगलां कसो बाप आमचो मोग करता गे म्हणून. सो घट्ट धर जेजूक आनी मुखार सर. वी विल प्रे. आमी मागया. तूं मागणें कर, भियेनाका. ह्या परिस्थितींतल्यान देव तुका उबारता. सुमार एक हप्तो जालो मोगाळ भवान वेनी चड वेळ जावना. थोडी थोडी थोड्यांक इल्लो चड वेळ जाता. एक हप्तो, एक म्हयनो, एक वर्स, पूण न्ही वेळ गरज न्ही. देवाक वेळ ना. एकच हप्तो आनी कितें परिस्थिती ताची आसली बदलली. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. फाटल्या दिसांनी ताणें म्हाका फोन केलें. फादर देव आसा, देवाचो मोग आसा. हांवें चिंतलें जायना म्हणून. थोडी बडी आमच्या मतींत एक चिंताप आसा, जायना, म्हाका काम मेळना, हांवें मागिल्लें देव आयकना. आमी अशें म्हणटा वैगी तें सूख. केदे वेळा तुज्या मतींत जायना, हांवें मागिल्लें मेळना, देव म्हजो मोग करना म्हणटाय, तर तूं कोणाक कितें दिताय? सैतानाक. ना जाता कित्याक देवान केलां. ताच्या पुताक दान बाकी दवरून नासतना ताच्या पुताक सैत ओपून दिल्लो. त्या पुता सुमाय म्हाका सक्कड मेळटा. म्हाका बॉल दितले सुमाय हांव सक्कड करता. जाता म्हाका काम मेळटा आनी हें काम म्हजो फुडार, म्हजी खंत, म्हजी पिडा शिडा सक्कड ताणें काडल्या. देखून आय बिलीव इन जीजस. हांव जेजू थंय पातयेता, तशा मोगाचेर पातयेता. जेजूच्या नांवान सैतानाक पयस करता आनी हांव बेसांवां मागता. हांव बेसांव जाता आनी हांव देवाच्या योजनान जियेता. बिलीव अँड प्रोक्लेम. उसार आनी पातये जाता. पूण केन्ना तूं जायना म्हणून सैतानाक न्ही, कोणा देवाक न्ही, सैतानाक कितें जायना. सांग पावल. आनी मुखार हांव आनी एक दाखलो हाडटा. आनी एकलो देवाच्या मोगान सगळो बदललो खंय. कोण तो? बायबलान म्हाका सांगा. एकलो देवाच्या मोगान पुर्तो बदललो. देवाचो मोग ताका इतलो मेळ्ळो जेजू मुखार की तो आनी ताचें घराणें बचाव जालें. कोण? व्हेरी गुड. जाकेव. जाकेवाक पळया. चक्कडांनी बोड जोगलें. आमी तेंचने आज हांगासर खंय आमी जियेतना आमच्या कुटुंबांत आमी वचून सांगचें तो असो, हो तसो, तो सोमाना, हो ही सोमाना. कोण सोमा? हांव मात्र. फारिजे. देखून हांवें म्हळें सुरवेक आमी फारिजे. हांव मात. आमी केदो वेळा हेरां विशयान उलयता. आमी मात्र सोमा म्हणटा. देखून आमी उलोवचें न्ही, झडती करूंक ना आमकां. जर आमी देवाचो मोग अनुभव केला, तो मनीस कोणायची झडती करना. देखून जेजून म्हळें सगळ्या काळजान मोनान सक्तेन देवाचो मोग कर. तूं सो करताय पेल्याचो मोग कर. नो जज. नो नो झडती करूंक ना. मदर तेरेसा म्हणटाली, इफ यू जज पीपल यू हॅव नो टायम टू लव देम. केदो वेळा तूं आनी एकल्याची झडती करताय तर ताचो मोग करूंक तुका वेळ ना. झडती ना. आनी एकला जाकेवाक सगळ्यांनी बोड जोगलें. हो सुंकागार पातकी पाप जाकेव पयल्यांत मोटवो. हें बरें आयकोन आनीकय मोटवो जालो कोणाक तूं. पूण ताणें जेजू विशयान आयकला. जेजू आसा, कोणायची झडती करना, सगळ्यांक कान घेता, सगळ्यांचो मोग करता, पातक्यांचो करता, सुंकागारांचो करता, सगळ्यांक लागीं सरता, लागीं करता, सगळ्यांक देवाच्या राजान घेता. तर हांव हो जेजू कोण म्हण पळयता. आनी वचून रुखाक चडला. खंयच्या रुखाक चडलो? खंयचो रूख? रुमडीच्या रुखाक. आनी त्या वेळार जेजू तेणें पाशार जावचो रुखामळाक आयला. जेजू जर तर थंय रुखामळांत वतावन सीदा गेल्लो जाल्यार जाकेव पाप घरा वेता आसलो. पूण आतां जेजू जाकेवाक पळयता. अशें पळयता. ताचेर घाल्ली दिश्ट काडना आनी ताचेर घाल्ली दिश्ट
आनी जेजू जाकेवा पळोवन ताका इतल्या मोगान पळयता गी आनी ह्या मोगान जाकेव बदलता आनी सरारान सकयल येता सरारान उडलोस आनी जेजू घरा स्वागत केलो आनी ताका आतां तो देवाचो मोग न्हय गी ताका थंय बरोवन ओमता ताचे थंय म्हळ्यार जेजून ताका तशें पळयलां मोगान आनी ह्या मोगान हो जाकेव झुकारता सकला उडला मातनी घरा जेजूक स्वागत केले आनी जाकेव सगळो बदललो आनी म्हळे आस म्हज्या आस्तीचो अर्दो वंटो काण दुबळ्यांक दिता आनी अर्दो उरलो हांवें कोणाक लुकसाण केला 4 वंट्यांनी दिता जाकेवाक आलें उरलें जेजूचो मोग जेजू मात्र कोण दिना जेजू मात उरलो देखून तो सुमयाचो मोग मोगाळ बाबान म्हणी देखून आमी सुमयाच्या मोगांत आसले करीत आमकां पेलाचो मोग करूंक जायना सो वी प्रे आमी मागीचे रोमाकारांचें पत्र 5:25 वोळ प्रे टू द होली स्पिरिट पवित्र आत्म्याक मागा कशें मागा पवित्र आत्म्या मुखान देवान तसो मोग आमच्या काळजान धराळ घाला हे पवित्र आत्म्या तुज्या न्ही कृपेन म्हाका तुजो मोग कितें म्हण कळीत कर देवाचो मोग आनी देवाचो मोग त्या मोगान म्हाका भर आनी त्या मोगान हांवें पेल्यासो मोग करीसो कर त्याच मोगान कोणायची झडती करिनासतना हांवें जियोंक म्हाका फावो कर म्हाका बाबान बरी मातशें तें भितर रोमन्स 5:5 निमाणें असलो बरवसो आमकां निराशी करिना हो बरवसो असलो बरवसो तुका म्हाका निराश करना कित्याक कित्याक आपलें देणे म्हूण आपलें देणे म्हूण आमकां दिल्ल्या आमकां दिल्ल्या पवित्र आत्म्या मुखान देवान आपलो देवान तसो मोग आमच्या काळजांत दराळ वतला धराळ घाला देखून आज आमी पवित्र आत्म्या मुखान देवाचो मोग कितें म्हण मागीचे आनी तो आमच्या काळजान बराजे आनी मनान बरोवन वमतचे आनी त्या मोगान आमी हेरांचो मोग करीत तर मात जाता हांवें एक मागचें एक याजाक जावं आनी आज हे मिसांव आसा हांवें इतलेंच मागचें सुमया आज कोणाक हांव मेळटा तांकां तुजो मोग हांवें दिवचें कर दुसरें कांय ना हेल्प मी लव म्हाका मोग करूंक शिकय कोण देवाच्या मोगांत आसा दे विल नॉट टॉक नेगेटिव्स आज एकलो व्यक्ती दोगा व्यक्ती तेगा व्यक्ती आयले जाल्यार वी विल प्रीच आमी मागता बिकॉज आमकां देवाक सगळीं जायचे तुमी जायचे तुमी सगळीं मोगाचे यू हॅव कम आज देवान तुमकां दिने तसो मोग तुमच्या काळजान घाला प्रे आज पवित्र आत्म्याक मागा तो मोग सोडून दी म्हणून खंय तुमच्या काळजान मात न्ही तुमच्या मनान मात न्ही तो तुमच्या काळजान मनान सोडोन 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 बरोवन वमतोन खंय वचचे तो तुमच्या कुटुंबान तुमी खंय आसात थंय तुमी कल मिसांव करता तुमचे प्रकार तुमकां देवान दिला कृपे प्रकार त्या मिसांवान आज हांवें इतलेंच मागचें सुमया तुजो मोग बरो आय बिलीव आमकां दिता देव आमकां आपयता आनी कृपा दिता मोगाळ भवान मेनी बिलीव पातये माग आनी अशें न्ही देवाच्या मोगांत आसून पेलासो मोग कर देखून आमी आमचें मिसांव करचें आनी तें जाता तितलें देवाच्या मोगान बरोवन पेलाच्या मोगान बरोवन करचें उरलें देवाक सोडीचें आमचे दोळे आमी दांपया Let's close our eyes. सगळीं आमी आज सुमयान दिल्लो संदेश स्वीकार करया आज ती कृपा आमी मागया ह्या बलिदानान आमी देवाच्या मोगान बरोव चड आनी चड तसो मोग पवित्र आत्म्या मोगान आमचे थंय वाडो आनी सडो आनी ह्याच मोगान आमी जियोंक आमचे मिसांव करूं सुमया आमकां कृपा दिवं कोणायची जर्ती आमी करिनास आमच्या फकत मोगान आमी जियोवच्या आनी ह्या परी सुमयाचे योजनाक आमी खलतीमान घालूं सैतनाक ताच्या योजनाक आमी केदींच अवकाश सिडें दिनात आमच्या मे गॉड ब्लेस अस सुमी आमचेर आशिर्वाद घालूं आनी सुमी ताच्या मोगान कृपेन बरों हे मागणें हांव करता त्या सुज्या पिता जेजूचे नांवी आमीन उबी रावया आमी आमच्या बावर्ताची उसारणी आमी करया एका सेवाक सतमंता
सर पदवेदार बाप तो सर्गा आनी प्रथमेसो दिसत्या आनी ना दिसत्या सर वस्तूंचो रचणार आनी सुम्याक जेजू क्रिस्ताक सतमानता देवाचो एकलोच पूत तो सर आदी बापा थावन जल्माला देवा थावन देव उजवाडा थावन उजवाड खऱ्या देवा थावन उब जाल्लो खरो देव तो देवा थावन जल्माला ताका रसूंक ना बापाच्या सैमाचो ताचे वरवीं सर वस्तू केल्यात आमा मनशां पासत आनी आमचे सडवणे पासत सर्गांत तो देवलो आनी पवित्र आत्म्या वरवीं आंगवार मरयेचे उदरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो आनी आमचे पासत पोंस पिलाताखाल ताका कुर्सार मारलो ताणें कस मरण सोंसलें आनी ताका निके पिलो आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जीवन जालो सर्गार चडलो आनी बापाच्या उजव्या बसला जिव्यांची आनी मेल्ल्यांची मुजरी करूंक वैभवान तो परतून येतलो आनी ताच्या राजवडकेक शेवट आसना आनी पवित्र आत्म्याक सतमानता ईश्वर आनी जीवदातार तो बापा आनी पुता तावन जाला बापा आनी पुता बराबर ताकाय समासरको नमस्कार आनी महिमा फावो प्रवाद्या वरवीं तो उलयलो एकेच पवित्र कॅथोलिक आनी धर्मदूतां वरवीं स्थापलेले देव सभेक सतमानता पातकांच्या बोगसण्या खातीर एक पवित्र स्थान आसा म्हूण मानता आनी पातकांच्या बोगसण्याक आनी ससनाच्या जिबेताक विश्वासून रावता आमेन. मुगाळ बाबा देव आमचो मोग करता त्या मोगांची येवंक आनी एकामेकाचो मोग करूंक आमकां आपयता तर त्या देवा मुखार आमची मागणी आतां आमी दवरया. दयाळा बापा आमच्या पवित्र सभेच्या सर मुखेल्यांनी देवाचो खरो मोग वळखून अनुभव कर हो मोग आपणातय आनी पेला सांगाता वांटून घेवंक जिवंक आदार दी म्हूण मागता हांव. जबाब बापा आमचे मागणे आयक. बाबा आमचे मागणे आयक. एवकरिस्ताच्या मेजा बोमारी हजर आशिल्ल्या आमी सर्वांनी सगळ्या काळसान मनान आत्म्यान सर्वेस्पराचो आनी पेल्याचो उतरांनी आनी करण्यांनी मोग करूंक आदार दी म्हूण मागता हांव. बाबा आमचे मागणे आयक. एक घडी बोर आमचे दोळे लांबून मौनपणे आमचे गरजो सुमयाक समर्पण करया ताच्या मोगाचेर पाती येवची आमी सुमी आमकां बेसांव दिता एक आमची मागणी आयकता आनी सांगातास आमी इस्रायल पॅलेस्टिना मदें आसचें झूज आमचे खातीर मागया. रशिया युक्रेना मदें आसचें झूज आमच्या भारतांत शांती समाधान मणिपुरान विशयी आसा आनी ह्या काळार आमकां जाय असो पावसूय मगला दिसांनी सुमी लाभो म्हणून सर आमची मागणी गरजो त्या सशा मोगान दयेन आशिर्वादीत करूं हे मागणी हांव करता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. मोगाच्या नादान बरो मोगाच्या दाबान पेटून हाडून आयल्या काणिको घे बापा मोगांत्यो मोगाच्या नादान बरो मोगाच्या नावान पेटून हाडून आयल्या काणिको घे बापा मोगांत्यो. म्हज्या बाबा म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदविदाद बापाक मानता तसलें सामून मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या आनी पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वस्पर मानून घेऊ. महिमेवोन देवा आमच्या बापा तुका आमी भेटयता त्या देण्यांचेर आमच्या मागण्यांचेर तुजी दिश्ट घाल अशें आमच्या सेवे वरवीं तुका अदीक महिमा आमी दिवंक पावू हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन.
सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो तुमचे सभे आसो आमची काळसा उबारुया आमी ते सर्वेस्परा थंय उबारता सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया पळय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्पोरा पवित्र बापा सर पदवीधर आनी सासनाच्या देवा सर काळी आनी सर्ते जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो तुजे सवे आमी जियेता भोंवता आनी आसा आनी ह्या संवसारांत आसतना न्ही सुजो मोग आमी भोगता पगार सासनाच्या जिविताची मेळटा आमकां खात्री तुज्या पवित्र आत्म्या वरवीं जेजूक तुवें मरणांतलो जिवंत केलोय ताच्या पुनर्जिवनपणाचें प्रथम फळ कशें त्याच पवित्र आत्म्याक आमी घेतला देखून सासनाक आमकां मेळटलो तो पास्कसो गूड भोगूंक आमी बरवशान रावता ह्या पासून आतां देवदूतां बराबर तुज्या पंचा पदवेची दिनवाशी काळजान आमी स्तुती गायता Povit, 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 dărbaranțo सर्वेस्पोर्तु सर्गानी संसार भोवला तुझ्या वैभवान Bun sărit तुका जय Bun sărit तुका जय Bun sărit तुका जय Bun sărit तुका जय सर्वेस्पोराचे नावी येता ताका जय Bun sărit तुका जय Bun sărit तुका जय Bun sărit तुका जय Bun sărit तुका जय बाबा कडसून पवित्रतून सगळ्या पवित्रपणाची सर तुझ्या पवित्र आत्म्या दडून इंदनी पवित्र कर मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपल्या इस्कुशेन कसमरान सुंगवेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका आदीन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी स्मेस्त घेयात आनी खयात ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पूंची तेच परीचे वांजते आसतना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या आशिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस घेयात आनी अंतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचे रगत पातकांचे बक्षांनी मेळच्याक तुमचे बसोत आनी सुमेस मनशां बसोत तें वारोवतलें हे म्हज्या उडासाक करात बावर्तसो गोट परगटुया जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्यान येतलो बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवीत सोडो आनी सर्वांची काल सुख समर्पिता तुझे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाजता आनी जेजूची कुणरगत सेवतिल्या आमी सुमेस्ता पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हण आमी नम्रतेन मागता सर्वेस्परा अख्ख्या प्रतिमेचेर विस्तारलेले तुझ्या पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगिवन बापा पिटर पावल आमच्या गोळी बापा आनी सगळ्या जाकी वर्गा बराबर तिका प्रतिमोगांत वाडय
पुनर्जिवनपणाचो बरवो सोदून मेल्यात ते आमच्या भावा भयणीची खाकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टा खातीर मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजे परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागताव. अंकवार मोरये देवाचे माये संगती भगिवन जुझे तिचो निश्काळांक पती भगिवन धर्मदूत आर्नल्ड जॉन्सन जुझेफ नाडा मिशन एसविडीचे सर मार्तीर आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुझ्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू संगता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर्वोद्वेदार बापा सर्ववंदना आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. Amen. आमचो सुमी आमचो मोग करता ते मोगांत रावोंक आमकां आपयता आनी ताच्या मोगांत आसतना आमकां सगळ्या वायटा विज्ञानवरांतले तोच आमकां निवारता. तर ह्या घडये आमी सुमयान शिकयल्लें मागणें सगळीं एका मनान काळजान म्हणया. आमच्या बापा सगळींच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तळणेंत पडोवंक दिवनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सौर वायटांतली आमकां निवार. दयागुन्या जिवितांत सवच काय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमचे सर्वंदराज जेजू क्रिस्ताचे येणे परवशान तरेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळटीन सर पातकांतली सुडय पिडेशिडेंतली आमकां गूण कर. सैतान दुस्मनार्थ त्या पासांतली कुतुंजांतली आमकां निवार. कांती बेजारांतली निवार आनी सौर आकांत आकलासांतली आमकां वाटय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पथकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या वावरताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमांतिका शांती दिन एकवटान सांबाळ. तुमची येतान राजवड चलयताय ससनाच्या ससनाक. सुमयाची शांती सदां काल तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोबे आसो. एकामेका क्रिस्ताची शांती दिवया. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. भावा भयणीनो पळया सुमी जेजू क्रिस्त आमचो विशेष तरान मोग करता. एकामेकाचो मोग करूंक आमकां जाय अशी कृपा दिता. देवाची शिळी संवसाराचें पाप करता ती शिळेच्या जेवणाक आपयल्ल्यान ती सुभागी. सुमया तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या उतरांतच म्हाका भलायकी मेळटली. उंदो जिविताचो उजवाड संसाराचो सोमी जेजू मोसो. दैविकाणान पोसो आत्मिकतान भागोसो एक मात्रासो मोसो. प्रार्थुया. जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा तुज्या संस्काराचो आमकां परिपूर्ण फळ फावो जावं. ताचे वरवीं आमकां जेजूच्या मरणांत आनी पुनर्जिवनपणान वांटो मेळ्ळा. तर जें खुने रुपार आमी संभ्रमोवन घेतला तें ह्या जिवितांत सतान आनी सर्गार संपूर्ण आमकां मेळा अशें कर. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन.
सर्वेस्पर तुमचे सवे आसू तुमचे सवय आसो आणि सर पदवीदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आपला आशीर्वाद घालू आमेन. वचून या जेजूच्या आणि मायेच्या मोगान तुमकां धाडता देवाचे व्हड उपकार मोगा संदेश घेऊन सोम्या आमी वयता तुझे गुरपे बळान रास तुझे परगट